नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हिंस्र रानटी प्राणी येऊ लागलात गावात. चांदवाडी वासियासाठी पांढरी न्हंयचेर बोटीची व्यवस्था, इमर्जन्सी वेळार बोटीचो वापर. गोवा शिपयार्डाचे खाली जागे भरतिकटसाठी दिल्ली मुदत वाडोवन दिवची मागणी. कारवार समुद्र किनाऱ्याचेर मेळ्ळो विषारी सर्प. कडवड ग्रामात कडवड मक्केरीच्या रस्त्यार अनधिकृत माती घायल्यान उदक पावले लोकाल दारात. ग्रामस्थान केलो रस्तो खुल्लो. केंद्रीय तपासणी यंत्रणा आणि ATS हिंच्यान भटकळात बेकायदेशीरपणे रावच्या पाकिस्तानी महिलेली चौकशी. मुसळधार पावसान माती कोसळण, कुमटात एकट्याले मरण, 7 कुटुंबांक स्थलांतर. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 162 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तसेच कारवारच्या भागात पाळीव जनावरांक रानातले वागुटासारखे हिंस्र प्राणी रात्रीन गावात लोकाल्या घरा लागी येऊन गोरवा सुणी असल्या पाळीव प्राण्याक व्हरची घटना घडत असतात. अशीच एक घटना कुमटा तालुक्यात मिर्जन ग्रामाच्या संतेगद्दी हिंगा घडली. व्यंकटेश ईश्वर नाईक हेमगेल्या घरा लागी एक वागूट येऊन तेमगेल्या आंगणात निजिल्ल्या एक कोली आणि 2 पेटका हेमचेर हल्लो केलो. त्यांना आपले पोराक वाचवूक त्या कोलेन वागुटाचेर हल्लो केलो. तरी एक पेटका घेऊन वागूट धावले. इतल्यानूच ते वागूट गप्प बसली ना. आपल्या भुकेची तृप्ती जायना जावन परत त्याच दिवस त्याच घरातल्या कोलेक उठवून घेऊन गेली. ही घटना सकाळी कोली नापत्ता जाल्ली पळोवन घराची CCTV कॅमेरा तपासलेत लक्षात येयले. अशे एक जाग्यार रात्रीन 2 वेळा वागूट गावात येवचे ऐकून ग्रामस्थां भितर भयाचे वातावरण जाला. म्हण अरण्य खात्यान ह्या विशयाचेर गंभीर विचार करची गरज आसा अशें ग्रामस्थांक कळयला. चांदवाडी वासियासाठी पांढरी न्हंयचेर बोटीची व्यवस्था, इमर्जन्सी वेळार बोटीचो वापर. तहसीलदार संजय कांबळे हांच्यान पुलाची पाहणी. जोयडा. चांदवाडी हिंगा पुलाचें काम अर्दवट आसा, तर दुसरे कडेन वाहतुकीसाठी तात्पुरती व्यवस्था केल्लो मातयेचो बांद पावसाळ्यांत उदकान व्हांवन गेला. ताका लागून पावसाळ्यांत ह्या न्हंयच्या पलीकडे आशिल्ल्या 7 गांवचो संपर्क तुटिल्लो आसा. तेजी दखल घेवन आमदार RV देशपांडे हेमी लोकांसाठी बोटीची व्यवस्था करूं जाय असो आदेश तहसीलदाराक दिले. त्यानुसार आज तहसीलदार संजय कांबळे हेमी चांदवाडी पुलाची पाहणी केली. सद्याक न्हंयत उदक कमी आशिल्ल्यान बोटीचो वापर जावचो ना. ताका लागून बोट असू ग्रामपंचायतीला ताब्यात दिवन इमर्जन्सी काळात बोटीचो वापर जातलो अशें तहसीलदार संजय कांबळे हेमी सांगले. मातयेचो बांद व्हांवन गेल्ल्यान नागरिकां कडेन दुसरो पर्याय ना. आरोग्य सेवा घेवचेसाठी केसल लोक हांच्या आरोग्य केंद्राक वचचें पडटलें. मात्र इमर्जन्सी सेवेसाठी तेमकां अडचण येतली. तेन्ना बोटीचो वापर करचो पडटलो. गोवा शिपयार्डाचे खाली जागे भरतिकटसाठी दिल्ली मुदत वाढवून दिवची मागणी. गोंय राज्याच्या वास्को गोवा शिपयार्ड विभागात काही जाग्याची भरतिकटसाठी गोवा शिपयार्ड मार्फत गोंय सरकारान खाली आशिल्ल्या जाग्यासाठी ऑनलायन अर्ज मागयले. तेच खातीर तारीख 4 मे ते 4 जून अखेरची तारीख आशिल्ली. तशेंच पोस्टा मार्फत अर्ज करूंक 14 जून पर्यंत वेळ आशिल्ले. ह्या जाग्याक अख्ख्या देशांतले खंयचो अर्जीदार अर्ज दिवंक शकतालो. पण त्या काळात लॉकडाऊनचो विस्तारा लागून सायबर पोस्ट ऑफिस सगळे बंद आशिल्ली. या कारणान ह्या जाग्यासाठी अर्ज करूंक सादी जाल्ली ना. जरी अर्ज केले तरी इंटरीक वचूंक सादी जायनाशिल्ले. ह्या कारणान ज्या लोकांक ह्या जाग्यासाठी अर्ज करूं जाय आशिल्ले ते अर्ज करूं मेळना जावन तेमचेर अन्याय जाला. तशें म्हण काही लोकांली म्हणणें आसा की ह्या विशयाचेर गोंय सरकारान आणि गोवा शिपयार्डान हेमी विचार करून ह्या जाग्यासाठी अर्ज करूंक मुदत वाडोवन दिवन बेरोजगाराक रोजगार मेळोवची संदी दिवची म्हूण अशी तेमगेली विनंती आसा. गोवा शिपयार्डात ऑनलायन कॉल्फॉर्म केल्ले. हेजी डेट मे 4 तारखेच्यान जून
4 तारीख पर्यंत हे जो 1 महिन्याचो टायमींग दिल्लो आनी तेन्ना नंतर पोस्ट करूंक म्हण सांगून 8 दिवस म्हळ्यार हेकात जून 14 तारीख पर्यंत तेमी टायम दिल्लो. त्या टायमा भितर कितें जालें काय म्हळ्यार प्रॉब्लेम कंप्लीट लॉकडावन आशिल्लें ना पोस्ट चालू आशिल्लो सारको अर्द हे चालू आशिल्लो किंवा बँक आणि सायबर सेंटर तर कंप्लीट बंद आशिल्ले. ह्यामुळे काही जो इंटरव्यू भाग घेवंक पळयताले कॅन्डिडेट तेमकां हो चान्स मेळना कित्याक म्हणजे ते ऑनलायन फॉर्म भरूंक शकले ना आनी तेमकां एक एक्सटेंशन करून दिवचें अशें तेंगे काही लोकांक इच्छा आसा. आणि हेजे बद्दल गोवा जो शिपयार्डात अधिकारी आसात ह्याक संबंध पडिल्ले आनी गोवा आमगेले मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर CMान सुद्दां हेजे बद्दल एक विचार करता. कित्याक काय म्हटल्यार पास जावचे फेल जावचे हे नंतर पण तेमकां इंटरव्यू भाग घेवंक मेळचे बी हे जरुरी उरता. त्यामुळे तुम्ही आमकां अवकाश करून दिवचे म्हण ह्या माध्यमा मुखांतर हांव तुमकां विनंती करता. केंद्रीय तपासणी यंत्रणा आणि ATS खिंचान भटकळात बेकायदेशीरपणे रावच्या पाकिस्तानी महिलेची चौकशी. केंद्राच्या तपास यंत्रणा आणि बेंगळूरच्या ATS खिंचान बेकायदेशीरपणे रावच्या पाकिस्तानी महिलेची चौकशी केली. गुप्तचर विभागाकडच्यान मेळिल्ल्या माहितीनुसार खतिजा महरीन नावाच्या पाकिस्तानी राष्ट्रीयत्व आशिल्ली महिलेक 9 जुनाक भटकळ पोलिसांनी अटक केली. गेल्या 6 वर्सांच्यान ही महिला भटकळ हांच्या नावायत कॉलनीत जामीद मोहिद्दीन रुकुद्दीन हेमगेल घरात रावताली. जामीद हेमचे बरोबर या महिलेन दुबईत 8 वर्सां पयले लग्न केल्ले. 2014 ती 3 महिने प्रवासी म्हण भारतात भटकळात येयली. ती गेल्या चौकशी दरम्यान अनेक गोष्टी ATSच्या हातीक लागील आसात. कडवाड ग्रामात कडवाड मक्केरी या रस्त्यार अनधिकृत माती घायिल्ल्यान उदक पावले लोकांच्या घरात ग्रामस्थान केलो रस्तो खुल्ला. कारवार तालुक्याच्या कडवड ग्रामात मक्केरी कडवार हिंदलूर जाग्यार या रस्त्याचेर अवैज्ञानिक कामगारी करून पयीक बांद घालूंक माती घायिल्ली. गेल्या 2 दिसांच्या पडिल्ल्या मुसळधार पावसान या रस्त्याचेर माती घायिल्ल्या कारणान पयीत उदक भरून आजूबाजूच्या घरात उदक घुसची परिस्थिती जाली. तेन्ना ग्रामस्थान थंय भरिल्लें उदक कमी करसाठी त्या रस्त्यार घायिल्ली माती JCBन काडून खुल्ला करतलेत उदक व्हांवन न्हंयेत गेले आनी ग्रामस्थांक सुटकेचो श्वास सोडलो. पुरा उदक भरले घरा भरले कडवाड खंयच्यान येवचे पडले. कारवार समुद्र किनाऱ्याचेर मेळ्ळो विषारी साप. एकदम विषारी साप समुद्र किनाऱ्याचेर येवचे पळोवन मच्छीमारांत भयाचे वातावरण निर्माण जालें. हायड्रोफिस शिस्टोसस नावाचो विषारी साप कारवार हांच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर मेळ्ळो. मासली सारखे शरीराचेर काळे धवे गोल आकाराचे पट्टे आशिल्लो हो साप विषारी आसा आणि हो साप पळोवसाठी समुद्र किनाऱ्याचेर लोकांनी गर्दी केली. मुसळधार पावसान माती कोसळून कुमटात एकट्याले मरण, 7 कुटुंबाक स्थलांतर. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 3 दिवसांच्यान मुसळधार पावसान जळीमुळी उदकच उदक जाला. काही जाग्यार रस्तो पायवाट अशा जाग्यार उदक बंद येवचे वयचे त्रास सार्वजनिकांक भोगचे पडलात. तशेंच या पावसान शिरसी तालुक्याच्या जाजी गुड्याची माती कोसळणं जाल्लो परिणाम म्हूण या ग्रामाच्या 7 घरांतल्या कुटुंबाक त्या जाग्यावेल्यान स्थलांतर केला असा आदेश श्री तहसीलदार LR कुलकर्णी हेमी केला. तशेंच शिरसी हुणसे कोप्पात घरा लागींची माती कोसळणं मंजुनाथ गणप गौडा हेमगेले मरण जाले. जिल्ह्याच्या करावळी भागात जोरदार पावस वारो सुरू असून 18 जून पर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रेड अलर्ट घोषित केला. आनीक 1 हप्तो असोच पावस पडची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान अंदाज आणि सूचना दिलात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 162 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 16, अंकोला 8, कुमटा 28, होन्नावर 24, भटकळ 24, शिरसी 24, सिद्धापूर 8, येल्लापूर 6, मुणगोड 8, हळियाळ 15 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 397 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 30, अंकोला 10,
कुमटा 69, होन्नावर 103, भटकळ 16, शिरशी 66, सिद्धापूर 24, येल्लापूर 22, मुणगुड 12, हळयाळ 28 आणि जोयडा 17 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 50,492 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 47,994 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 1,817 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात. तातूंत भितर 197 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,620 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 3 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 1, शिरशी 1 आणि मुणगोड 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 681 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसर नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.